दीस आयतार, मार्चाची 30 तारीख 2025. प्राचीत काळाचो 14 आयतार. पयलें वचप जोशुआ प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 5 ओळ 9 आनी 10 तावन 12 पर्यंत. सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें, आज हांवें तुमचे तावन इजिप्ताचें कळंक पयस केलां. देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतले. इस्रायल परजा जेरिकोच्या मैदानार गिलगालांत तंबू मारनासतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजेर पास्क आचरण केलें. पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी तें भुंयची फसल बेखमीर उंड्या आनी भाजलेले धान्य रुपार केली. त्याच दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयचे फसलांतले तांणी केल्ल्या दिसा मन्ना पडचे बंद जालें. तवळतावन इस्रायलितांक मन्ना नातलें आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 34 2 तावन 3 4 तावन 5 आनी 6 तावन 7. श्लोक. साका आनी पळया, स्वादीक जावन आसा सोमी. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलों. ताची वाखण स्तुती खळा नासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. साका आनी पळया, स्वादीक जावन आसा सोमी. म्हजें सवें मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलों. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. साका आनी पळया, स्वादीक जावन आसा सोमी. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. ताची मुखामळां लजेन केदींच भावनांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. साका आनी पळया, स्वादीक जावन आसा सोमी. दुसरें वचप सांव पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप, अध्याय 5 ओळ 17 तावन 21 पर्यंत. भावा भयणीनो, जो कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राजयेक हाडचें मनियारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायचो केला. मनशाचीं पातकां तांचे विरोध लेखीन आसता. आपणा लागीं तांकां राजी केल्यांत म्हणली बरी खबर परगडचे मणियारपण ताणें आमचे तब्येन दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें खत नातल्ल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांव उठून म्हज्या बापा सरशीं वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा, हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध करून पाप आदरलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता,
अध्याय 15 वळ 1-3 आणि 11-32 पर्यंत. तवळ सवार सुंकागार आणि पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. उपरांत तो सांगा लागलो. एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीसो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपले आस्तपतीक पुरा विकले आनी मेळ्ळेलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेले सगळे होकडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताबाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलें. दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांयच दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतां सुटोवन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बापा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं गेलो. पूत घरांत आवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगा लागलो, बेगीन वसा आनी आसल्ल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसाया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडो हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो, तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणें तसो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानाक पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडो मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ तुजो बापायस भायर येवन ताका बळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बापा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा परी तुज्या खातीर हांव घडलों. एकच एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेची पील तुवें म्हाका दिलें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवताचेर विबाड केल्लो, तो पाटी आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुष्टी फाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें,
वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचे म्हणलें कितेंय सांडून गेल्ल्या वेळार आमकां दूख भोगता. आपली म्हणली कोणी पयस केल्यार तांची गैरहाजरी आमकां धोसता. पूण सांडून गेल्ली वस्त पाटी म्हणली तर वा पयस केल्ली आमची मोगाची पाटी येतात म्हणटाना आमचो संतोष दडतो आनी वर्णूंक असाध्य. जेजूचे वपारींत आमकां कळी जावची संगत बापान आपल्या पुताचो भरपूर मोग केल्लो, ताची जतन केल्ली, ताका मोगान ल्हानवड केल्लें. तो मोगाचो पूत आपल्या काळजाक लागशिलो, पूण पुताचें चिंतनां वेगळींच. ताका बापाचो मोग दिसलो ना, ताचो हुस्को नाका जालो आनी संवसारी वायट वाटेर तो व्हड गर्वान चमकलो. पूण क्रमेण संवसारी संतोष तात्कालीक चड तेंप बाळवाना. बापाचो मोग तो शाश्वत. केदींच सराना म्हणलें सत तो वळखलो आनी बापा सरशी पाटी परतलो. आपलो सांडून गेल्लो पूत पाटी येता म्हणटाना पुतावरनी चड संतोष पावल्लो ताचो बाप. कित्याक सांडल्लो तो पाटी येयलो, मेल्लो तो जिवंत जाल्लो. आमचें जिवीत अशेंच. देवाचो मोग आनी हुस्को आमकां दिसना. संवसारी संतोष आनी उल्हास शाश्वत म्हूण आमी देवाक सांडटा. पूण देवाचो मोग इतलो गुंडायेचो की तो आमची पातकां लेखना, आमचे गुन्यांव मेजिना. बगार आमच्या पाटी परतवण्याक अत्रेगान राखता आनी एक दीस आमी ताच्या घरा पाटी येताना तो संतोष आनी उल्हास वर्णूंक असाध्य. कित्याक सांडून गेल्ली आमी परत मेळ्ळ्या. पातका वाटेर मरण पावल्ली आमी जिविताक पाटी परतल्या. भाग्यवन पावलून सांगचे परी कितें पोरणें आसा तें सांडून नवें जिवीत आपणावंक, पातकी जिवीत पयस करूंक, बरी जिणी रुपीत करूंक, मरणा वाट सोडून जिविताची वाट आपणावंक जाय ती कृपा मागया.